प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 11वी चीट 29 ते 32 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांची उरपून जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना तो अशें म्हणूंक लागलो, ही आतांची पिणकां नश्टी पिणकां, ती एक खुणा मागता. पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. कित्याक जसो निनिवेच्या लोकांक जोनास खुणा जाल्लो, तसो मनशाचो पूत हे पिणकेक जातलो. जोडटेच्या दिसाक दोखिणीची राणी हे पिणकेच्या मनशा बरोबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली. कित्याक ती प्रितमेच्या शिमांतावन सोलोमावाचें साणेपण आयकूंक आयिल्ली. आनी पळयात, सोलोमावा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितलो. कित्याक जोनासाचें प्रवचन आयकून ताणें आपलें जिवीत मोन बदलून देवाशी परत आयिल्लो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता की जो लोक जेजू बरोबर येतालो, जेजू तांकां देवाची उतर शिकयतालो आनी जेजू तांकां बरी खबर सांगतालो, ती पिणकां येता आनी जेजूक म्हणटा, आमकां एक खुणा दाखय, आमकां एक खुणा दाखय. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना जेजूक हो लोक येता आनी ताका विचारता, आमकां एक खुणा दाखय, जेजू कितें म्हणटा, हे पिणकेक, ही आतांची पिणकां नश्टी पिणकां, ती एक खुणा मागता. पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. भाव भयणींनो, देव आमकां खुणा दिता. वय, देव आमकां खुणा दिता. आनी देवान जेजून माकवाचे 16वी चिटीन 17 ते 18 पासून ताणें कितें म्हणलेलें, जो कोण भावार्थ दवरता तो खुणा पळयतलो. पोतून म्हणटा, जो मनीस खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता तो खुणा पळयतलो, ताका खुणा मेवतली पळोवपाक. आनी जेजून सांगलेलें की जो मनीस भावार्थ दवरता ताका अजापां दिसतलीं, ताका मिलाग्री पळोवंक मेवतल्यो. आनी भाव भयणींनो, जेजूनच सांगलेलें की जेन्ना तो ह्या संवसारान चलतालो, जुवाची 4वी चिटीन 40 आनी 8 वड, तो कितें म्हणटा, आतांच्या लोकांक कितें म्हणटा, खुणा दिसो नासतना तांकां सोत मारूंक जायना. जेजूच म्हणटालो जुवाची 4थी चिटीन 40 आनी 8 वड. तो म्हणटा, आतांची पिणकां ह्या लोकांक फकत ती जी जें दिसता तें, जी खुणा दिसता तें पळोवन ती भावार्थ दवरतली. आनी भाव भयणींनो, आमकां खुणा दिसोंक जाय जाल्यार, आमकां खरेंच खुणा पळोवंक जाय जाल्यार तें वायट न्हय, खरें आमकां. पूण जेन्ना आमी फकत खुणा चिंता पळोवपाक, फकत खुणा, आमी फकत भावार्थ दवरीन आमकां खुणा जाय, तेन्ना तें एकदम वायट. तें एकदम जेजू ताका म्हणटा, खरेंच ही पातकी पिडा, ही खरेंच नश्टी पिडा. कित्याक जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरतना खुणा आमकां दिसतली, पूण आमकां फकत खुणा दिसोंक जाय, खुणाच जाय आमकां, आनी आमकां जेजूचेर भावार्थ नाका, तेन्ना खरेंच तें पातक म्हणटा ते भाशेन आमकां खरेंच जेजू आमकां नश्टी पिणकां म्हणटा. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, खरेंच आमी जेजून सांगलां आमकां ताजेर उतराचेर ताजेर आमी भावार्थ दवरता, तेन्ना आमकां ती खुणा दिसतली, आमकां पेकोणी मेवतली, मिलाग्री जातली, आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जातलें. आनी आयज शिवर्तमान जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा, जोनासाची खुणा काडून देव दुसरी खुणा दिवचो ना. भाव भयणी, कितें जालें, जोनासाक देवान सांगलेलें निनेवे वचोन देवाचें उतर परगट कर म्हणून. पूण जोनासान कितें केलें, जोनासान देवा कडेन थंयचें काम जें सांगलेलें, देवान सांगलेलें ताका कर म्हणून, तें सोडून तो पयस गेलो. तो
एका दुसऱ्या जाग्यार गेलो आनी थंयसर बोटीचेर ताका भायर उडयलो आनी ताका दोरयान उडयना फुडें त्या एका व्हडल्या नुस्त्यान ताका भितर घेतलो आपल्या ताब्यान आनी त्या नुस्त्या मदें जोनास उरलो 3 दीस आनी जेजू म्हणटा जी खुणां जोनासाची आहली तीच खुणां ह्या पिणकेक दिसती पडटली. कित्याक जेजून खुर्सार वचोन आमचे पासून मरोन तोही 3 दीस आनी 3 रात ह्या जमनीन भितर आहलो पुल्लोलो आनी त्या वेळार खंय गेल्लो तो ताजो आत्मो खंय गेल्लो तो पोरगोट करतालो देवाचें उतर ह्या सगळ्या लोकांक जे मरोन ह्या संवसारान गेल्लीं ती जी खरें देवाचेर भावार्थ धरून मेल्लीं ती आनी तांकां थंयसर वचून ताणें देवाचें उतर पोरगोट केल्लें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता खरेंच आमी जे जेजून आमकां खुर्सार केलां तांचे पासून मरण केलां सगळें बरें केलां तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. जेजू आयज कितें म्हणटा तो म्हणटा सोलोमोन आनी जोनासा तो व्हरतो. आमी पळयत जाल्यार आमच्या दोळ्यांनी सोलोमन जाल्लो एकलो व्हडलो राजा, ताचे कडेन कितले पयशे आहले कितले दूड आहले, तो एका पालासीन रावतालो. आनी जेजू कितें जेजू फकत राजा आहलो आमच्या काळजाचो. जेजू एकदम गरीब आसलो, सोलोमना भशेन नासलो, तो आमचे पासून गरीब जालो. सोलोमन एका पालासीन रावतालो आनी जेजू खंय रावतालो. जेजू म्हणटालो म्हाका एक जागो पासून ना म्हजी तकली दवरपाक. आनी तरी हो जेजू जावन असो देवाचो पूत, हो जावन असो आमचो देव आनी तो आमचे पासून मेलो. तो खुर्सार आमचे पासून सगळें जे आमी भोगूंक जाल्लें तो भोगलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता ताणें जे उतरां उलयलां ताच्या उतराचेर आमी भावार्थ धरता तेन्नाच की आमकां खरेंच सगळें देवाचें फावो जाता. आयज जेन्ना आमी हें देवाचें उतर वाचता, हे देवाच्या उतराचेर ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी त्या लोकां भाशेन जेन्ना जेजू ह्या संवसारान चलतालो त्या लोकां भाशेन जावपाची गरज ना. आमकां खुणां दिसपाची गरज ना. आमकां फकत देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरपाची गरज. आनी आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरीत आनी तें उतर पाळीत खुणां आमकां दिसती पडटलीं. सगळें देवाचें आमकां बरें फावो जातलें. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता हेंच जावन आसा आमचो थाराय, हेंच जावन आमच्यो कन्यो. आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करून तें देवाचें उतर पाळून सगळें देवाचें आमकां बरें फावो जावन ही खुणां देवाची आमकां दिसती पडटलीं आमच्या जिवितांत. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव हाडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हशीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.